नमस्कार. आज आम्ही आसले कोलवाळे अंडरपास. हांव सुबोध मांद्रेकर. म्हाज्या वांगडा आहा सकाराम देसाय. सो हांगासर आमी एक काही महिन्यापूर्वी एक इश्यू घेतलेलो की जेन्ना पावस पडटलो तेन्ना हांगासर येवन माती उरतली आनी थोडे इजीस आसल्यो त्यो कट करूंक जाय आसले. स्टेप टायप आसले ते कट करूंक जाय आसले. सो जेन्ना आमी हो इश्यू घेतलो तेन्ना कोलवाळे पंचायतीन हांगासर काही इश्यू सॉल्व केले, पूण GMRन म्हाका दिसता हांगासर लक्षच घालूंक नासतलें. फाटल्यान पंचायतीन आपले तरेन जाता तितले ट्राय केला की हांगासर थोडे कितें इश्यू सॉर्ट आवट करपाक, पूण सॅटिस्फॅक्टरी नासले. सो तुमकां आमी मातशें वचून ते फोटो काडून जावं व्हिडिओचेरूच दाखयतले की कशें कितें केल्यात ते, आनी हेज्या पयलीं कशें आसलें आनी आतां कितें जालां तें तुमी आदल्या व्हिडिओची लिंकूय आमी शेअर करतले. सो एक्चुअली काय आमी पावसा पयलीं म्हणजे एप्रिलान अशें सांगलेलें की हांगा उदीक भरतले आनी हांगा प्रॉब्लम जातलो. वयल्यान सगळी माती कित्याक देवती आहा वयल्यान सगळी माती भरतली सुद्दां तशी दुसरे सायडीक अंडरपास आसा ती व्हरता आनी डेली ते 2-2 दिसांनी हांगा मशीन घालून काडटा. आनी इतलें सांगून सुद्दां ऑथॉरिटीन तशें जाय तशें काम करूंक ना. आनी जे इंजिनियरींग आहा तें कंप्लिटली फेल अशें तुमी पळोवपाक शकता. हांगा उदको फूल सकल जाला आनी सगळें उदीक रावता. फाटल्यान व्हडके पडल्या तेवढे सगळी माती भरता. आनी तसोच आनी एक इश्यू घेतलो आमी समजोत की फुडें कोलवाळे मेन हायवे स्टँडर्डा कडल्यान एक आमकां स्कूल आहा. त्या स्कुलाक एक भुरग्यांक चलोन वचपाक एक वॉक ओवर दिवपाचो जावं अंडरपास पयलीं आहलो तो, पूण तेंच्यांनी कॅन्सल केलो कितें तरी रिजन सांगता आमकां. मागीर म्हणपाक लागलो फोटो बिटो काडले म्हणून घेवन येयलो आपूण, फोटो बी सगळे काडले. आनी मागीर अजून तेजे काय हे जावंक ना तशें. आतां म्हाका दिसता तो कितें तरी इन्सिडंट रावपाक रावता काय कितें असो एक व्हडलो प्रश्न पडटा. म्हणजे आमी आतां कशें कितें केलां तें तुमकां दाखयता. बरें मुयो भरलेलो तेजी दिसता हांगासर पयलीं स्टेप टायप आसले. तर आमी दाखयता मातशें कशें कितें आसलें तें. हांगा पयलीं स्टेप आसले तो तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन आतां हें केला. स्टेप आहा तो रावंड कहो केला, तेवटेनूय सेम केला 4 कोनशांनी. आनी जी माती हांगासर भरता ती काडून ती हांगासर हे पळय डंप करता. ही कोलवाळे पंचायत रेगुलर करीत आहा काय तरी दिसता, पूण GMR हितून कितें सिरियस ना अशें जाल्लें आहा. आनी हे थोडे काही प्रश्न आसले म्हाका दिसता आमदारान आमच्या असेंब्लीन घेवपाक जाय आसले, पूण ते अजून घेवंक ना. आनी दुर्दैवाची गजाल म्हटल्यार काय आमचे इतले थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन इश्यूज आहा ते खरें म्हळ्यार आमच्या आमदारान घेवपाक जाय आसले, पूण तो घेता आसतना दिसना. म्हाका डावट आहा की खरोच ताका खंय तरी उलोवपाचेर तेणी खंय तरी मौन व्रत बीन घेतलेलो आसा काय कितें हो खंय तरी ह्या तर एसेंब्लीनी 2-3 तुमकां पयले जाल्यार कळटलें. आनी आमचो जो गिरीश बोरकर आहा ताका खरोच हांव मनानसून देव बरें करूं म्हणटा की तेणीन तेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो टायम दिवन आमच्या थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचे इश्यू घेतले, लोकांचे प्रश्न मांडले. फॉर एक्झाम्पल स्क्रॅपाचो, मागीर तुजो लालाची बस्तीचो, हे खुबशे इश्यू तेणीन आपले हितून घेतले. एक्चुली हो खरो टायम आमच्या आमदाराचो जो आमच्या आमदारान वेस्ट केल्लो आहा. आनी विरेशान तेच्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो टायम आमकां दिला. आनी खरें देवा कडेन मागता की विरेशाक देवान बरें आरोग्य आनी बरें हे दिवचे, हेच्या फुडें सक्सेस दिवचो आनी अशेंच आमचे प्रश्न मांडपाक ताका एसेंब्लीन दवरचो. इतलेंच हांव थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या थ्रू थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचो वोटर म्हणून मागता. आनी थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सगळ्या वोटरांक आयज विचार करपाची गरज आसा की आमी ज्या MLAक वोट करता जावं आमी ज्या कॅन्डिडेटाक वोट करता खरोच तो केपेबल आसा काय, आमचे प्रश्न घेवंक शकता काय असोच सदांच मोगी रावन आमी ताका अशेंच निवडून हाडटले आनी तो असोच येत रावतलो. हेचेर फुडल्या इलेक्शनाक प्रत्येक वोटरान विचार करपाची गरज आसा. आनी आमचे प्रश्न मांडपाक जो खरो कोण फीट आहा ते खरे आमदाराक खऱ्या कॅन्डिडेटाक निवडून हाडपाची गरज आसा. एवरी टायम आमी जर अशें जाल्ल्या मोन्या रावन जे दुसरे जे कितें करतात ते पळयता
आनी ताका फक्त आमी जर पळयलो जाल्यार तो फक्त जेन्ना विरेश उलोवंक लागलो काय तेन्ना तो बाग आमचे ते बागटे सापडोवपाक आसता. पूण हरशीं तो उलयतना तो केन्नाच असो आमकां जाल्यार हांवें तरी ताका पळोवंक ना. पूण खरीच आमची खरी हांव म्हणटा ही खरी आमची मिस्टेक आसा की आमी असल्या MLA जावं असल्या कॅन्डिडेटाक आमी वोट करता. आनी दुसरें म्हटल्यार कशें आयज अशें पळयलें जाल्यार वोट जेन्ना आमी यूज करता तेन्ना सुद्दां खंय तरी चिंतचें पडटा की खंय तरी आमचेर कंप्लेंट घाल्लो काय हें जातलें काय. आयज हे अशी परिस्थिती आयज आमचेर येयलेली आहा. म्हणल्यार उलोवपाचें सुद्दां आयज तेंच्यांनी आमचेर रेस्ट्रिक्शन हाडलेलें आहा. आयज हांव तो एक वर्ड यूज करिना पूण खरोच हो आमदार जो आमचो MLA आसा तो खरोच म्युच्युअल अंडरस्टँडींग आसलेलो MLA आमी निवडून हाडला काय कितें अशी आयज विशय असो आयज एक प्रश्न पडटा. म्हणजे म्युच्युअल अंडरस्टँडींग कॉन्ट्रॅक्टरा वांगडा मागीर म्युच्युअल अंडरस्टँडींग तुज्या CM वांगडा मिनिस्टरा वांगडा असो आसलेलो आमी MLA निवडून हाडला काय कितें हेचे आयज प्रत्येक टीव्हीचो जो वोटर आहा तेणी विचार करपाची गरज आसा. तेच हांव वयता विरेशाचे खरेंच थँक्यू म्हणटा आनी मनानसून देव बरें करूं म्हणटा.